नमस्कार. हांव उर्मिला प्रभू, एक इंटरनॅशनल स्टोरी टेलर आणि स्टोरी कोच. आज तुमगेल वोटू हांव फर्स्ट टाइम उलयता आसा. त्या म्हळ्यार ताका कारण आसा आणि त्या कारण कसं म्हळ्यार तुमगेल पर्यंत लायक काणी सांगचे. आत्ता जनरेशनात कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो खंय कसले उलयतना तांणी सकळ जण एक सांगताची नो योर वाय. वाय क्लियर जाले कुडले वॉट अँड हाव फॉलोज. या तांणी म्हाका सांगकावे या आमकां केदान की लागून गोतस आसा आनी म्हाका हाजी उडगस कोण दिलेली म्हळ्यार धुवेन. धू मिगेली 28 वर्स असताना तिने म्हाका इम्पॉर्टन्स ऑफ वाय म्हूण सांगले. कशी म्हळ्यार हांव तुमकां तेंची घटना काणये रूपान तूं सांगता. मिगेल धू 28 वर्स असताना प्ले स्कूला वतशिल्ली. प्ले स्कूलांतल्यान तिका घरकड व्हरचें आशिल्लें. मिगेल आम्मान जो चेडवान तिका स्कूलांत प्ले स्कूलांत पेटोवचें, घरकड व्हरचें तें मिगेल जॉब आशिल्लें. हांव स्कूल टीचर आशिल्लें तेदाना. हांव मिगेल स्कूलांतल्यान येवचें, धुवेक स्कूलांतल्यान पिकअप करचें आनी घरकड व्हरचें. एक दिवस मिगेल धू सांगतरच म्हाका, आम्मा म्हाका गळ दुखता, आम्मा म्हाका स्पॉन्डिलियोसिस. म्हाका आशिल्लें म्हूण तिका ते शब्द स्पॉन्डिलियोसिस गोतच आशिल्लें. म्हाका स्पॉन्डिलियोसिस. आनी हांव कसं सांगलें म्हळ्यार कांय करूं नका, आतां होडना. घरकड गेल्ले कुडले आयोडेक्स जो क्रीम लावन मसाज करता. धू की धांवन वता, अम्मा आनीक एक वेळ आयकव म्हाका स्पॉन्डिलियोसिस. हांव ती एक रण्य आनी मिगेल आनीक एक रण्य. घरकड गेल्ले कुडले हांव तुका आयोडेक्स लायता म्हणून. मागीर कसलें एक कायलो कोपू ती राबली रस्त्यारी मदेन. तू मिगेल हात समोर ताणले आनी ती म्हाका गुरगुरान पळयले, अम्मा कसो चेडा इत्या तू कोपू म्हणून गेल तिका. अम्मा तू म्हाका नीम गी, म्हाका इत्याक स्पॉन्डिलियोसिस. तू म्हाका नीम गी, म्हाका इत्याक गळ दुखता म्हणून. तेद्दान म्हाका पेटली, ह्या प्रश्ना खातीर तिन म्हाका इतली मिगेल जीव खाल्लो म्हूण. मागीर हांव निमगेलें सांग चेडा इत्याक तुका स्पॉन्डिलियोसिस म्हणून. आम्मा तुका गोतस आज मिगेल टिचरीन इतलो व्हड हिल्स घाल्लेले. तिका पळोवन म्हाका आजी खंडापटी गळ्या दुखी म्हणून म्हाका स्पॉन्डिलियोसिस. तेदान म्हाका कळ्ळें चेडाक ह्या सांगता आशिल्लें की तिगेल टिचरीन येद्दो व्हड हिल्स घाल्लेले म्हूण. ताजी खातीर हें सकल नाटक ड्रामा म्हूण. तेदान म्हाका त्या शिक्षण म्हाका आज थंय उडगास. नो योर वाय. एक वेळा वाय कळ्ळी कुडले बाकी सकड क्लियरली आमकां दृश्टी आसता की हाऊ टू गो, वॉट टू डू, वेर टू गो सकड क्लियर जाता म्हणून. ह्या धुवेन म्हाका निमगुच्या करयले की अम्मा निमगी इत्याक म्हणून. हांव निमगेल कुडले तिगेल उत्तर आयले कुडले तिगेल दुखी धांवन गेली. मागीर स्पॉन्डिलियोसिस ना, गळ्या दुखी ना, कसनय ना. ह्या शिक्षण म्हाका आज थंय मनांत आसा आनी कसलेय म्हाका साना अशी कसले ऑब्स्टेकल्स आयले कुडले हांव राबचें आनी निमगुचें वॉट इज माय वाय. कसले खातीर इत्या जाल्ले म्हणून तें हांव आलोचन केल्लें कुडलें 2 मिनिट
क्वायट टाइम शांत राबली कुडले म्हाका मेगेले सकड वॉट हाऊ वेर हूम सकड म्हाका क्लियर जाता. हांव लेक्चर की ह्या काणी तुमकां खंडीत पसंत आयले. म्हाका खंडीत तिलशियाची कशी म्हळ्यार तोग्गू रिस्पॉन्सांत कॉमेंटांत म्हाका सांगाची तुमकां ह्या काणी कशी पसंद आयले, इत्या पसंद आयले, तुमगेल कसन शिक्षण हांतू आनी तुमकां असल नमुने काणी जाय की खंयचे नमुने काणी जाय सकड म्हाका ह्या कॉमेंट बॉक्सांत खंडीत बरोवन तिलशियाची. आनीक एक निगेल चॅनला सबस्क्राईब कराची आणि नोटिफिकेशन बेल म्हूण आसा ताकाय तुमी हिट कराची. इत्या म्हळ्यार हांव वीकली काणी तुमगेल पर्यंत हाडटा. ते हांव काणी हाडली कुडले तुमकां ताबडतोब तुमकां कळटा केदार निगेल काणी येता म्हूण. तेच खातीर आनी हांव एक बूक बरयला. त्या बुका नांव आसा ब्रिंगिंग अप अ वेदांतीक मदर. हांतू अशींची मिगेल आनी मिगेल दुवेले मस्त सकड एनेक्डोट्स, एक्सपिरियन्सेस, परसेप्शन सकड हांतू आसा. हाजी वर्केन लिंक हांव तोग्गू डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता. जाय जाल्यार खंडीत तुमी घेयाची, वाजियाची आनी तुमगेल फीडबॅक खंडीत तुमगेल पर्यंत शेअर कराची. थँक्यू आणि नमस्कारू. मेळया येवच विकांतू नवीन काणी घेऊन. थँक्यू.